घेतलेलं आसा असं ऐकून येता की म्युन्सिपालिटी एफॉर्ट 1.25 lakhs दिवपाचे रेव्हेन्यूज तुम्ही लास्ट टाइम एक रिकॉर्ड ब्रेक केल्लो. सो वॉट आर दी प्लॅन्स फॉर दिस इयर सप्ताक? ह्या फावटी आमी सांगले हो इतिहासीक एक सप्तक जावपाक जाय. 125 वर्सां आमच्या दामोदरा देवस्थानाक जाता आनी हो आमकां सगळ्यान व्हडलो ग्राम देवता वास्कोचो. म्हणून आमी सगळ्यांक सांगलें कितें ह्या फावटी कितें जाता तें आमी बरें करुया. एक लोकांक दिसपाक जाय बा ही 125 वर्सां म्हणून. त्याच्या खातीर आमी पयलो आमचो स्टेप आसलो तो ह्या वर्सा आमी कितें देणगी दिता ती म्युन्सिपालिटी कसो एवरी टायम देणगी 51 अशें 1000 वयता. पूण ह्या टायमार आमी कितें केलें 1,25,000 केल्लेले आसा. कित्याक आमी 25 कावन्सिलर म्हणून आमी म्हणलें 1,25,000 करुया आनी सगळे आमी युनायटेड आसा आनी युनायटेड आमी डिसिजन घेता म्हणून आमी हो प्रयत्न केलो. सेकंड थिंग आमचे कडसून आमी सगळ्यांक आव्हान करता अख्ख्या मुरगांवकारांक जे जे वास्को शहरान जे स्थायीक जे आपलो धंदो करता दामोदर स्थळान तेंच्यांनी प्रत्येक आपलो ते ऑफिस जावं ना दुकान जावं नाजाल्यार म्युन्सिपालिटी आमचे मार्केट जावं सगळ्यांक हांवें आव्हान केलां. सगळीं हॉटेलां जितलीं हॉटेलां जितले आमच्या फ्लोरा ग्रँडासून येता तेन्ना तो स्वतंत्र जावपाक सगळ्यांनी लायटनींग करपाचें आपल्याचो तो एक भव्य अशें दाखोवपाक जाय बाबा हे 125 वर्सां म्हणून. तशेंच सगळ्या वॉर्डांनी जितलीं देवळां आसा आमची ती देवळां सगळ्यांनी लायटीनी न्हेसोवपाची. तशेंच प्रत्येक आपल्याच्या घरानूय लायटी घालच्यो जाता जाल्यार इतलोच आमी हें सांगलां लोकांक कितें बाबा दिसता 25 वर्सां दिसपाक जाय म्हणून आमी हो प्रयत्न केला आनी तुमच्या माध्यमातून आमी सांगूंक सगळ्या लोकांनी हितून सहयोग दिवपाचो. गिरीश बाब, लास्ट टाइम तुम्ही एक रिकॉर्ड रेव्हेन्यू केल्लो 1 करोड क्रॉस तुम्ही केल्ले अराउंड 1 करोड केल्लो. सो ह्या वर्सा तुमचो कितें प्लॅन आसा? सेम सिस्टम आसतली काय? सांगला न्हू ह्या फावटी देव आमी जेन्ना खुर्चेर बसलेले आनी तेन्ना आमकां फर्स्ट सप्तक जेन्ना म्हाका मेळ्ळो तेन्ना आमच्या मनांत आसलेलें बाबा एक आमकां इतले पयशे जेन्ना दुकानां इतली आसता आमकां पयशे इतले कमी घेता म्हणून तेन्ना आमी जेन्ना उतारले सप्तकाक भितर जेन्ना हांव चीफ ऑफिसर पयलींचे सगळे आमचे एसीओ एटीओ तेन्ना आमी ह्या फावटी 98 lakhs कलेक्शन केलें. खंय तरी आमी 2 लाखां खातीर मातशें कमी पडले 1 करोड करपाक. पूण ह्या फावटी आमचो प्रयत्न आसतलो ह्या फावटी 1 करोड प्लस जावपाक जाय. गिरीश बाब, काल डिस्कशन जाल्लें आसा तुम्ही वेगळे वेगळे अचिवमेंट केल्ले आसा आनी एक खंय तरी रोड सकयल तो ओपन जावपाचो फर्निचर स्टॉल विल बी एट द सेम प्लेस काय? लास्ट टायम आमी जेन्ना हें केल्लें तेन्ना गॅमन इंडियाचो तो ब्रिजाचें काम सुरू आसलेलें आनी तेन्ना आमकां खूब त्रास जाले फर्निचरांक खंय शिफ्ट करपाचें म्हणून. पूण कितें जाता वार्षिक जेन्ना जे फर्निचरवाले येता तांकां आमकां दुखोवपाक जायना आसलें म्हणून तांकां आमी टेम्पररी आमी कान्या हॉटेल ग्रावंडा कडेन तांकां आमी तेंचो इंतजाम केलो. पूण खंय तरी तांकां ते मातयेकारां खातीर ते रॅपो जालो पूण तांकां खंय तरी त्रास जाले तेचो धोको जावना. पूण ह्या फावटी आमी गॅमन इंडिया कडेन रिक्वेस्ट करून दोनूय रस्ते ओपन केले. सप्ता खातीर एक रस्तो टेम्पररी बंद केलो. पूण ह्या 10 तारखेक तुमकां ह्या फावटी जे फर्निचर आसा ती त्याच जाग्याचेर म्हणजे जी वार्षिक ते आसता